सांगपाची म्हणल्यार आतां हो कॅनल म्हाका दिसता करून जवळ जवळ 18-20 वर्सां जाली हो कॅनल बांदून एका उदक सोडले जाल्यार, पूण ताचे नंतर हाचे प्रॉपर जे पळय मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना. ताचें कारण म्हणल्यार कितें आसा, हांवें म्हणल्या प्रमाणे आतां तेका हेजें उदक जें आसा तें इंडस्ट्रीक वता, वेर्ना इंडस्ट्री किंवा धुवारी इंडस्ट्री जायते इंडस्ट्रीक वता. सो तो बंद कर, मेंटेनन्सा खातीर बंद दवरलें जाल्यार तेंचे त्रास जाता, तेंचो लॉस जाता. त्याची कारणां लागून ताची सारकी मेंटेनन्स करपा पडना. सो हांवें उदोळूच सांगलां की तेजेर कितें तरी उपाय योजना करून ताचो कितें तरी ताका ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट करून हो रिपेर करपाची गरज आसा. मेंटेनन्स हे जेन्ना कितें जाता तेन्ना हांगा येतात. हांगा एकट्या सुद्दां इंजिनियरां आनी कोणाक कांय खबर ना ह्या कॅनलाक कितें आहा म्हणटा तें. तांकां तर खबर आसलें जाल्यार ही निवळसाण जाता आशिल्ली. दोनी सायडीक कॅनलाच्या गव्हर्मेंटान एक्वायर जाग केला एज पर मुगे हाजे प्रमाण जाल्यार 3-3 मिटर. कित्याक फाल्यां कितें अशें जाल्यार गाडी हाडपाक आनी गाडी न्ही चलत वचपाक मेळना. हें मेंटेनन्स गव्हर्मेंटालें आनी हे हांगेलें सगळ्या इंजिनियरां पळोवपा सुद्दां येना. हे आतां धांवट येतात ओन्ली बिकॉज ऑफ जुवारी पोट भरपा लागून. हांव सांगता कित्याक तांकां उदक मेळना म्हणून हे धांवट येतात आनी हें काम सुद्दां जुवारीच करता. हांव सांगता तुका इजिप्शियन मिरांडा ही ऑर्गनायझेशन आनी म्हाका हांगा चार्ज आहा. आमी इन्स्पेक्शन केला सो कॅनलाक कांयच जावना. आमची क्रॉस ड्रेनेज आसता पळय क्रॉसींग तें कितें जालें तेका थोडीशी माती गेली आनी थोडीशी लिकेज जाली. तें कित्याक जालां आमी उदक मातशें चड गेलें रिवर्स फ्लोवाचेर ती माती गेल्या. सो आमी आतां तें इन्स्पेक्शन करून आमी आज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार ते रिपेर जातले पूण कॅनलाक कांयच जावना. म्हाका मॉर्निंग कॉल येयलें की कॅनल ब्रेकडावन जालो म्हूण आनी ते बेगीन फोन मारलो WRD आनी तशेंच आमचे MLA कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ताकाय फोन मारलो आनी तेणें सांगिल्लें आपूण तांकां ऑफिसरान धाड म्हूण. आनी ते येयले चोवपा आनी तेमी रेस्टोरेशन वर्क इन प्रोग्रेस आहा तेंगेलें. आनी कितें जालें आनी तें हें जावपा कारण म्हळ्यार की ते कॅनल तें उदक चड सोडा आनी तें कॅनल ओवरफ्लो जावन तें ब्रेकडावन जालां.